कॉमस्कोर नुसार आता isakal.com आहे देशातील नंबर 1 ची मराठी न्यूज वेबसाईट। प्रत्येक अपडेटसाठी isakal.com ला नक्की भेट द्या। गेली 25 वर्सां हांव कोकोनट क्राफ्ट करता आनी गोवा हँडीक्राफ्ट हाच्याकडे रजिस्ट्रेशन आसा आमचें आनी तांकां हांव रेगुलर सप्लाय करता। म्हाका आज खूब बरें दिसता की आमचो जो आयज जो शोरूम ओपनिंग जाता आनी खूब वर्सां अशी आमची मागणी आशिल्ली की आमचो शोरूम रिनोवेशन करचो आनी आमकां परत येवचो। जे आमचे गोंयचे म्हाजे हस्तकला कारागीर आसा, म्हाजे फ्रेंड सर्कल आसा, ते खूब अशें आसा जे हांव कोकोनट करता, शिश्यार्स आहा आनी कितें गोंयचे प्रोडक्ट्स आसता ते आपलो सेल करपाक एक आमकां एक बरी एक मान दिल्लो आसा, उपरांत मान आसा। हांव गव्हर्मेंटा कडेन मागता की आमचे जे आणखी जे शोरूम्स जे जाय ते त्या जाग्यार ओपन करपाचे, म्हणजे येणारो जो ट्युरिस्ट आसतलो तो गोंयच्यान कितें तरी बाबा मोमेंटोस व्हरतलो, एक गोंयची वळख व्हरतलो, अशे जे मेन स्पॉट आसा त्या जाग्याचेर आमकां उपरांत मान जे शोरूम ओपन करून गव्हर्मेंटान दिवपाचे। म्हाका एक सांगचे खुबशे दिसता की जे आतांचे जे ऑफिसर्स आसा, जे आमचे सर आयलेले आसा, ते आमकां खूब हेल्पफूल आसा। आमचे जे मागणी प्रत्येक मागून घेता आनी प्रत्येक फावटी ते आमकां अवेलेबल आसता ऑफिसान। खंयचेंय काम ते ना म्हणना, ते आयकून घेता आनी तुरंत आमची खूब वर्सां मागणी आसली की आमकां एक उपरांत मान जाय किंवा आमचे शोरूम बंद आसले ते आमकां चालू करूंक जाय, ते तेंच्यांनी सोमतेच कानार घेतले आनी आमकां आतां उपरांत मानूय दिला आनी आतां आमकां शोरूमय ओपन करून आमकां खूब बरें दिसता की आमी जे काम करता तो आमचे जे सेल करपाक आमकां उपरांत मान अशें आमकां मेळटलें। हांव आमकां सरकारा कडेन मागता की आमचे बाकीचे अशे जे बाकीचे स्किमी आसतले की ते जशे आमचे इन्शुरन्स पॉलिसीज आसा, जे आमचे आयडेंटिटी कार्ड आसा किंवा बाकीचे जे खूब डिफिकल्टीज आसा ते सरकारान सोडोवपाचे। आनी म्हाका खूब उमेद दिसता की सगळो जो स्टाफ आसा तो ह्या हँडीक्राफ्टाचो खूब बरो हेल्पफूल आसा आनी हांव तांकां खरेंच आमचे MD सर, चेअरमॅन सर आनी जो बाकीचो स्टाफ आसा तांकां हांव थँक्यू म्हणटा आनी धन्यवाद दिता। पयलीं हांव शेण म्हणजे मंगेशी गांवांत केल्लें, हे गांवांतले भुरगे इतले आयटम करून पणजे पर्यंत घेवन येता पळय न्ही, ते खूब आमच्या शेजाऱ्यांक खूब उमेद दिसताली। आनी जेन्ना इम्पोरियमांत जेन्ना आयटम घेवन आयले तेन्ना आमचो प्रकाश सर म्हणून आशिल्लो, तेन्ना तेणें आमचे जे गोवा हँडीक्राफ्टाचे जे स्टाफ आसा पळय न्ही ते सगळे एकदम सामके बरे, म्हणजे कोणाक कांयच खबर ना पळय न्ही ते हेल्प करताले। आनी म्हाका तर कांयच खबर नाशिल्लें की पणजे कशें वचप, इम्पोरियमान कशें वचप तेंय खबर नाशिल्लें। पण जेन्ना हांव गोवा हँडीक्राफ्टान आयलें पळय न्ही तेन्ना आयटम बरे दिसले म्हाका अशें दवरल्या ते, तेन्ना हांवें विचार केलो की म्हाजे आयटम हांगा बरे दवरचे म्हणून। आनी आमचे गोवा हँडीक्राफ्ट स्टाफ आसा, पयलींचे जे स्टाफ आशिल्ले आनी आतांचे आशिल्ले, आनी आतां आमचो MD आयला पळय न्ही ताणें तर आमची ही सुरवात करून दिल्या पळय न्ही ती सगळ्यांक बरी जाली। कित्याक जाणां आमकां आदार कांयच नाशिल्लो, तर आमी चिंत्ताले अरे आमी हँडीक्राफ्ट आमचे इतले बरें आसा तरी पूण आमकां चान्स ना भितर सेल करपाक, पूण मातसो वयर सकयल जाल्लो। पण आतां MDन आमच्या सुरवात केली की सगळ्यांचे आतां कोणाक टेन्शन करपाचें गरज ना, 4 पयशे करतली। आनी हांव म्हाजे आयटम ह्या हेतून हे म्हाजे आयटम आसा पळय न्ही शेल आयटम ते हांव आनी हेजे बरें करतलें। हे मातशें थोडके भितर जालें पूण बरें आयटम करता, सेल बरो करतलें। आनी आमचो जो स्टाफ आसा पळय न्ही तो सेल बरो करता। कळ्ळें काय ना, स्टाफान जर सेल बरो केला तर कस्टमर आयलो जाल्यार उबे रावपाक जाय, ते उबे रावन ते सेल करता तेन्ना चड सेल जाता। तेन्ना तांकां संवय आसा आमच्या स्टाफाक की सेल कसो करप तो एक जालो। आनी बाकीचे जे आतां नवीन जे आर्टिजन आयल्या पळय न्ही तेंचे आतां भरपूर विचार बरे जाले, कित्याक एक जर आमकां इम्पोरम असो मेळ्ळो की बरो सारको सेल करपाक बरो आमकां 4 पयशे करूं शकतले। हांव सदांच एक्झिबिशन पयस जाल्यार चिंत्तालें, कित्याक आमचो गोवा हँडीक्राफ्ट आमचो येदो व्हडलो इम्पोरियम आसा
आनी हे अशें कशें की बाकीचे सगळे इन्फॉर्मा बरी आसा पण आमचे मातशें हेवटेन जाल्ल्या कारणान आमी सुद्दां केन्ना ना केन्ना आमचो इन्फॉर्म बरो जातलो आनी आमकां ते एअरपोर्टार बरो आसता आमकां एअरपोर्टार सुद्दां आमकां इन्फॉर्म जायच ट्युरिस्टान आसतालो ट्युरिस्टान तर इतलो सेल जातालो हांव मंगेशान पणजे येताले पयलीं तेन्ना हांव सांजचे वताले कित्याक खबर आसा बसून रावताले कितले लोक येता कसो सेल जाता कसो करप कसो पण म्हाजें एक मिस्टेक कितें जाली की आमी चड बरे प्रमाण आयटम केले ना आनी दुसरी एक गोश्ट जाली म्हाका मातसो हेल्प मेळ्ळो मिसेस 12% तिणी म्हाका भरपूर बरें शिकयलें आनी शिकून ताज्यांतल्यान खूब आयटम तयार केले अशें आपल्याक जेन्ना एक झाड रोवपाक जाय जाल्यार झाडां उदक घातले नंतर झाड व्हडलें जातलें आनी तें झाड आतां आमी रोयलां तें झाडाक उदक घालपाक आमचें सगळ्यांचें काम आनी हें झाड फुडें वतलें आनी बरें आयटम जातले कडव्याची सगळ्यांना खूप शुभेच्छा सगळ्या म्हणजे गोंयचे भावन भयणांनो तशेंच आमच्या पेडणेचे सगळ्या पेडणेकार तुमकां नव्या वर्साची खूब खूब शुभेच्छा आनी जे आयज आमी पणजे जे कदंबा स्ट्रेनार आयज आमचे हँडीक्राफ्ट हे आयज तांकां आमचे आर्टिजम जे हांगासर आमच्या गोंयभर आसा तांकां आयज स्टॉल आमी हे शॉप आयज आमी तांकां फ्री दिल्ले आसा जे पळय कितें प्रॉडक्ट ते स्वता आपल्या घरा कडसून हातीन जे प्रॉडक्ट करतात ते हांगासर विक्री करपाक लागून तांकां जे आर्टिजम आसा आमच्या आख्या गोंयभर तांकां आयज हे तांकां दिल्ले आसा आनी म्हाजें अशेंच काम आसतलें जे आमच्या आर्टिजमा तांकां जाता तितले प्रोत्साहन दिवन तांकां जाता तितले बरो हे दिवपाक सपोर्ट दिवपाक कित्याक हेज्या पयलीं आमच्या आर्टिजमाक म्हाका दिसता इतलो सपोर्ट मेळनासलो ताका लागून खुबशे आयज आमचे आर्टिजम आतां तयारूय जातात जे आयज आर्टिजम आमचे खूब वर्सां जालीं तांकां सपोर्ट ना म्हणून ते खंयसर फुडें सरनासले आयज म्हाका दिसता खुबशे आर्टिजम आमचे फुडें सरत आसा आनी अशेंच म्हाका तांकां सपोर्ट आसतलो तशेंच आमच्या फाल्यां आमच्या उपरांत मांड हो आयज फाल्यां आमी म्हापसा जो बोडगेश्वर तेच्या फुडल्यान आमी उपरांत मांड फाल्यां 5:30 सुमार आमच्या CM येवन तो इनॉग्रेट करतलो ताका लागून म्हाका दिसता सगळ्या गोंयचे म्हाजे भाव आनी भयणान तुमकां एक रिक्वेस्ट आहा तुमी येवचे आर्टिजम जे आमच्या गोंयभर आहा तांकां तुमी पळोवचे तेंची कला पळोवची जी हेज्या पयलीं आतां म्हाका दिसता 15 वर्सां जालीं जे आयज जावन आसले ते आयज आमी फाल्यां आमी ते स्टार्ट करपाचें हो आमचो सपोर्ट तांकां आयज आर्टिजमाक आमी दिल्लो आसा आनी असो तेज्या फुडें बरो सपोर्ट आसतलो जो आर्टिजम आमचो फुडें आनीक इम्प्रूव जावन ते आनीक फुडें आनीक आमकां म्हाका दिसता आर्टिजमांक सपोर्ट जावन ते आनीक फुडें वयचे म्हाका दिसता आनीक बरें तेंचे जे प्रॉडक्ट आहा ते आमच्या गोंयभर न्हू म्हाका दिसता आख्या आमच्या इंटरनॅशनल पासून वचपाचें म्हाका दिसता ते आमी तितले पासून हें करून आमी तांकां सपोर्ट दितले आयज आमच्या आर्टिजमान बऱ्यो त्यो आमच्या हँडीक्राफ्टाच्यो त्यो साडयो म्हणनाका बाकीच्यो खुबश्यो गोश्टी ते हातीन आपली कला करतात त्यो आतां ऑलरेडी आमचे इंटरनॅशनल पासून आमी पावल्ले आसा आनी अशेंच म्हाका दिसता आमी आमचो ऑनरेबल CM आनी डायनेमीक CM हो आमकां बरो सपोर्ट दिता आनी तेजो सपोर्ट आमकां असोच आसचो हेजे फुडें बी जाल्यार हांव जाता तितलो हें करून आमच्या आर्टिजमाक हांव सदांच तांकां खंयसरूच कमी पडोंक दिवचो ना जे आर्टिजम आयज हेज्या पयलीं आसले ते तांकां प्रॉडक्ट तेंचो विक्री हें करपाक तांकां त्रास जाताले ते आतां आमी डायरेक्ट तेंचो प्रॉडक्ट घेवन तो आमी प्रॉडक्ट आमी आउटलेट आमी हें करतात पेमेंट दितात अशें खुबशे आमी तांकां सपोर्ट दिल्लो आसा आनी असोच हेज्या फुडेंय बी सपोर्ट आमी ताका दितलो तशेंच म्हाजो MD आसा आमचे अजय गावडे हो खूब बरें काम करता ते म्हाका दिसता हेज्या पयलीं इतलें काम जायनासलें ताका लागून तेणी बरी स्पीडूय धरलेली आसा आनी खूब उमेद दिसता तेज्या वांगडा ताका सांगपाकूय आनी ते तरेन तो काम करता पळय ते तरेन अशेंच तेणी काम आपलें दवरचें आनी अशेंच आर्टिजमाक आख्या गोंयचे हांव जाता तितलो सपोर्ट सदांच दिता कितले आउटलेट तुमी आतां ओपन केला आयज हेच्या पयलीं कितली आमची टोटल आसा ती 5 आसा 5 आसा म्हणजे आतां आमी हे दिला पळय ते फूल हे स्विंग आमी तांकां ते शॉप बरें करून दिल्ले आसा आनी तांकां फ्री दिल्ले आसा तांकां कांयच चार्जीस ना तेंच्यांनी आपलो प्रॉडक्ट हाडचो आनी स्वता तेंच्यांनी विक्री करचो
आतां पर्यंत खंय खंय आसा हे सगळे आउटलेट्स? आमचे वास्को आसा, मडगांव आसा, पणजी आसा, पणजे आमचे 2 आसा, म्हापसा आसा आनी कलंगूट आसा. बट तुमी गांवांनी कित्याक हे करूंक शकनात? गांवांनी तुमी दवरना? गांवांनी जे प्रॉडक्ट गांवांनी कोण घेवचो ना. जेन्ना सिटीन वयता तेन्ना लोक तुका विक्रीक येतलो, कित्याक हो प्रॉडक्ट आहा पळय तो आमचो जो ट्युरिजम येता पळय ते ट्युरिजमांनी घेवंक जाय. ट्युरिजम घेत जाल्यार आमचे खंय तरी गोंयचे आमचे प्रॉडक्ट हाडले काय ते आमच्या लोकांक दिसून येतले भायर गेले तेका लागून म्हाका दिसता हो ट्युरिजमाक लागून आमी हो प्रॉडक्ट कलंगूट सायडीक बीन तुमी कितें शॉप घालपाचें? कित्याक कलंगूट सायडीक बीन ट्युरिस्ट मातशें चड आसा. ऑलरेडी आमचे हे चालू आसा ते आनी आमी प्रॉडक्टूय दवरलेलो आसा ऑलरेडी. म्हापसा आमचे ते रिनिवेट जावपाचे कित्याक ते DTDC कडेन आहा पण ते ऑलरेडी टोटल सगळे मोडून डिमॉलिश करून ते आमकां न्यू दिवपाचे आसा. पळोवपाक जाल्यार आमी ते ऑलरेडी आतां आमी हांगासरूय स्टार्ट केल्लो आसा आमचो कुणमी आमच्या सांग्यार बरो आमचो प्रोजेक्ट आसा. तो प्रोजेक्ट आमी थोड्या दिसांनी तो आमचो ओपनिंग जातले. ऑलरेडी आमचें तें काम चालू आसा थंयसर ते सांग्यार. आनी जे पळय सांग्यार जे आहा पळय तो ट्युरिजमाक लागून आमी तो प्रोडक्ट हे प्रोजेक्ट केल्लो आसा ट्युरिजमाक. म्हणजे हांगासून गेलो काय फूल डे थिंगासर रावन तो सगळो तुका जे हँडमेड कितें आसता पळय ते कशी कला आसा आमची गोंयची ती दाखोवपाक लागून ते सांग्यार आमी तो प्रोजेक्ट केल्लो आसा. आनी सांग्यार तो जाता तितलो फास्ट आमी ते इनॉग्रेटूय करपाचे आसा. तुम्ही आउटलेट ओपन केलो, तुम्ही आर्टिजनाक बरो प्लॅटफॉर्म दिलो, हे बरें जालें. पूण अशें दिसून येता की खंय तरी मार्केटींग हेजें जायना. तुमी स्पेशल कितें केलां? मार्केटींग जायना जाल्यार तुमी हेजेर खंयसर तरी तुमी एडवर्टायज करपाची खूब गरज आहा. जे आयज तुमी न्यूज आतां खंयसरूय कितें हे जालो काय न्यूज स्प्रेड जालो काय ते ऑटोमॅटीक लोकांक कळटा खंयसर कितें आसा ते. तेका लागून म्हाजो एक तुमकां रिक्वेस्ट आहा, जे आयज सगळे पत्रकार आहा पत्रकारांनी हेजी इनिशिएटीव घेवपाची खूब गरज आहा आनी तुमी हो सपोर्ट आमकां दितलो अशें म्हाका दिसता. त्याच्या भायर तुमचे कितें प्लॅनिंग्स आसात? प्लॅनिंग आहा म्हाजो कितें ऑनलायनूय हे करपाचें, ऑनलायन बुकींग थंयसर तेंच्यानी ऑनलायन आमचे दिसचे हे प्रॉडक्ट म्हणजे स्लो आमी फुडें वयतले. तेका लागून हो प्रॉडक्ट आमचो तुमी हे करपाची खूब गरज आहा. कमीत कमी पळयशात न्ही गोंय जर पळय तांची गोष्ट पळय जाता आय डोंट थिंक गोंयभर खंय मेळटली प्रायस पळयत जाल्यार. इट इज दी चिपेस्ट म्हळ्यार मटेरियल इज नॉट चीप बट कॉस्ट वायज सगळ्यांक सवाय म्हाका दिसता मटेरियल तुमीच पळयात रेटी. हेच मार्केटान जर वचून पळयत जाल्यार ते एटलीस्ट 3 times 4 times आसतले हांगा जे आयटम आसा न्ही. सो आय थिंक तुमच्या माध्यमांतल्यान हे प्रमोट जावपाक जाय. आनी तुमी म्हणटा ते प्रमाणे आमी वी आर टेकिंग इनिशिएटिव्स. आमचे काही मॉड्यूल्स तयार करपी आसात येणाऱ्या दिसांनी जातले. तुमच्या माध्यमांतल्यान कोण जर आर्टिस्ट आसा गांवांत जाचो प्रॉडक्ट सेल जायना ते वी शूड ब्रिंग इट टू वी वील बाय दॅट प्रॉडक्ट फ्रॉम देम एंड वी वील पुट इट हियर. गावडे बाब आज तुम्ही पयलीं खूब आशिल्ले आर्टिस्ट. आतां अशें म्हटलें की तेन्ना आमी 1980tल्यान कॉर्पोरेशन चालू आसा. आतां तांकां कशें हळू जनरेशन टू जनरेशन एक जनरेशन गॅप दुसरे जनरेशन तो फुडें व्हरूं ना कांय जाणांनी. बट आजून सुद्दां सोनू बाबा सारके किंवा आनी हे सगळे जे आर्टिस्ट तांच्यांनी तो जिद्द दवरला. सो आर्टिस्ट नंबर एकादेर कमी पूण ती जिद्द कमी जावना अजून. तुमी पेडणेच्यान काणकोण पर्यंत अशे आर्टिस्ट खूब आसात. आनी फाल्यां तुमकां पळयत जाल्यार उपरांत मांडान ते पळोवपाक मेळटले. 150 तरी आर्टिस्ट मिनिमम तुमकां पळोवपाक मेळटले. जशें तुमी सांगलें आतां कमी जाता म्हणून तांकां तुमी कितें करतले फुडें? खुबश्यो गव्हर्मेंटान सरान सांगता कितलेशे स्किमी गणेश आयडल स्कीम म्हण आउटरायट परचेज स्कीम म्हण किंवा आतां कुणबी येता व्हडले विलेज येता प्लस आमचे गोवा आहा हांगा व्हडलो प्रोजेक्ट. सो इतले सगळे गव्हर्मेंटान ऑलरेडी केल्ले आसा. फक्त तांणी येवन आमकांय बी सपोर्ट करचें पडटा जाल्यार ते फुडें वतले.